पेडणेच्या मामलेदार कचेरी खालात जुन्या सरकारी गाडयांची विल्हेवाट लागली नसल्यान परिसरात खंय स्क्रॅप यार्डाचे रूप आयला। पार्क केल्ले जुन्यो गाडयो खंय तळीरामाचो अड्डो जालो। रविनायक मुख्यमंत्री असताना दिल्ले जुने ॲम्ब्युलन्सी खंय अजूनय थंय कलम खातात। फाटीं मुख्यमंत्र्यांनी कार्यालयाचेर व्हिजीट दिली तेन्ना तांकां हे गोष्टी दिसोंक ना काय असो प्रश्न थळावे उपस्थित करतात। केल्लो जाता तेव्हा सरकार हेचेर काय ती कारवाई करची योग्य ती आणि साफसफाई निदान ते काढून तरी स्क्रॅपाक दिवचे लोकांक। कसली गाडी होती आता? ही रविनायक ॲम्ब्युलन्स आहे फुकट दिल्ले लोकांक ते गाडयो पंचायती हे मामलेदार बिडोची गाडी हिची परिस्थिती अशी जाल्लेली आहे वाईट। 2 दिवसा पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे हांगा विजीट केल्या पेडण्या आणि पेडणे मामलेदार जे बिल्डींग आसा ते रिनोवेट किंवा त्याचे जे काही हे असतात ऑफिसां असतात ते शिफ्ट करपाचे तेंच्यांनी सांगिल्ले। पूण हांगा जे स्क्रॅप जे व्हेहिकल आसा त्या स्क्रॅप व्हेहिकलान खंय तरी बियरच्यो बाटले सोऱ्याचे बाटले यूज करपाक सध्या यूज करीत आसात हांगा। आणि जे हांगा जे 2 जे आसा म्हाज्या फाटल्यान 2 आसा आणि त्याच बरोबर फाटल्यान एक व्हेहिकल आसा थंयसर ते अशा पद्दतीने यूज केलं वता। बिल्डिंगान जे वेस्ट जे कितें आसा सगळे हाडून ते गॅलरीन दवरलेले आसात। येणाऱ्यांक हे अशें दिसपाक येता की जे सगळे जे वेस्ट जे भितर खुर्च्यो आसात कितें कंप्युटराचे आसात फिल्टर आसा आणि कितें आसा सगळे हाडून हांगा ते गॅलरीन दवरलेले आसात। एकंदर ह्या विशया कडेन संबंधीत अधिकाऱ्यान लक्ष दिवप खूप गरजेचे आसात। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।